सकाळची नाही 9:30 जाल्ली आसा आनी आतां हलके हलके न्हय वत येवपाक स्टार्ट जालें. सो एक्चुली हांव न्हय भायर येयल्लें आनी आतां थोड्या दिसांनी परत आसले तशें मिरसांगो बीन सुकप स्टार्ट जातलें. आतां सद्या मातसो ब्रेक आसा आनी म्हजी चाव बीन घेवन जाल्ली आसा. सो हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी बॅकग्रावंडाक म्हाज्या न्हय पक्ष्यांचो आवाज खूब बरो येता, सामको बेस्ट सामको. आनी सद्या गरमी जावपाकूय स्टार्ट जाली. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो बेगिना असो स्टार्ट केलो, कारण उठप बीन बेगिना जालें. आनी आयज बेगिना उठलेले, अरावंड 5 सुमार अशी कितें तरी उठलेली आनी मम्मी 4 सुमार उठलेली सकाळी. तर मम्मी सद्या फार्मान गेल्ली आसा आनी आतां कित्याक बेगिना उठली तें तुमकां सगळें कळटलें. एक्चुली हो व्हिडिओ न्हय कालूच हांवें राती कडेन स्टार्ट केल्लो. इंट्रो जो आसा तो आतां सकाळी घेता. तर काल एक्चुली न्हय म्हटलें आयज म्हजो मामा बीन न्हय फार्मान वचपाचो आसा आनी तेका लागून मामान धाकटीशी ऑर्डर दिल्ली. एक्चुली ऑर्डर म्हणूं शकना, म्हटल्यार आपल्या फ्रेंड्सांक जेवण करपाक लागून तिणी ऑर्डर दिल्ली. आनी सगळे मामा वचपाचे आसा, म्हाजो मामा, बाकीचे मामा हे सगळे वचपाचे आसा, मामाचे फ्रेंड बीन. सो फार्मान वयतले ते आनी तेका लागून चिकन बीन करपाचें आसलें. सो काल चिकन बीन हाडून दिल्लें, कारण मम्मी सकाळची फार्मान वयता न्हय, ऑलरेडी मामांक खबर आसा. सो सकाळी सगळें उठोवन पॉसिबल जायना, तेका लागून सगळो प्रोसेस थोडो फारसो रातीच केल्लो. आनी व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांवें काल स्टार्ट केल्लो, म्हणजे मागीर आतां कंटिन्यू करतलेंच हांव सगळो. सो अशे तरेन. आनी आतां तो व्हरपाकूय येतलो मामा, पळोवया कितल्यांक येता तो. हांव फ्रेश बीन जावन रावला. सगळें डबो बीन मागीर पॅक करूंक जाय म्हाका, तो मागीर हांव पॅक करतलें. सो चला तर कालचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो फुडें हांव कंटिन्यू करता, तुमी पळोवन घेया. सो ही पळयात, हांगसर न्हय मम्मीची तयारी स्टार्ट जाली. फाल्यांची गडबड न्हय गे. सो ऑर्डर आसा धाकटी ऑर्डर, म्हटल्यार ऑर्डर म्हणूं शकना तुमी. चिकन करून दी म्हटलां मामान बीन. हे पळयात, हाय करता तुमकां. आनी किचनान असो पसारो दिसतलो, अवॉयड करा. सो कितें लसूण आनी आलें मिरसांग बीन तिणी कट करून घेतली. आतां कांदो बीन कट करून घेतली, म्हटल्यार मातशें बरें पडटलें न्हय, तेका लागून दिता. हांगसर न्हू तिणी धुवन दवरलेले पळयात कांदो टमाट बीन. आनी गडबड जाता, कारण मागीर फाल्यां सकाळी तिका वचोंक जाय न्हय फार्मान, तेका लागून. हे पळयात कट करपाक लागली. आनी चिकन अजून हाडूंक ना, मामा घेवन येतलो चिकन आतां. आनी ऑर्डर एक्चुली म्हणूं शकना, म्हटल्यार तेंच्यांनी करून दी म्हटलां. 6-7 जाणांक लागून तें चिकन आसा. एक तर न्हय ते फार्मान वयता आसतले, ते संडेचे संडे खंय तरी प्लॅनिंग करतातूच. नाल्यार एक तर अशें जावं शकता की तेंचे टुर्नामेंट बीन आसतले, खंय तरी क्रिकेट बीन कितें आसतलें. सो तेका लागून हे पळयात, हांगसर कांदो टमाट बीन घेतला तिणी. चार टमाटां घेतली न्हू तुवें. टमाट बीन मातशें चड घालतली. आनी कांदो आसा पळयात. आनी ऑलरेडी हांगसर तिणी कांदो कट करपाक स्टार्ट केलो. भरपूर अशी लसूण घेतले, आलें घेतला कट करून, आनी हिरवे मिरसांगो हे पळयात. सो अशे तरेन तिचे कटींग सद्या चालू आसा. त्या अनुसार मामा येतलो चिकन बीन घेवन, आनी त्या अनुसार आमचें कटींग बी जातलें. आनी आतां तूं भाजून घेतली, आतांच भाजून घेतली ती. हे कांदो बसलो दोळे आदळ्याक लायिल्लो न्हू तुवें कांदो, तसो लायलो की मागीर बसना. सो आतांच मम्मी न्हय सगळें भाजून बीन दवरतली, कारण तांकां सकाळी व्हरपाक जाय तें. आनी सकाळी मम्मी वयतली फार्मान, तेका लागून मागीर थोडो फारसो जो कितें प्रोसेस आसा न्हय तो हांव करतलें. पूण मेन जें आसा न्हय तें मम्मी करून दितली. आनी मामाकूय खबर आसा मम्मी फार्मान वयता म्हणून. सो तेका लागून हे कट बीन करून घेता आनी मागीर भाजपाक बी स्टार्ट करतली. न्हय 9 जायत येयली आनी म्हाजो फेस पॅक कसो जाला तो. आतां सगळें जालें न्हय का मागीर हांव न्हांवपाक वयतलें. म्हटल्यार आजून मम्मी बीन प्रॉपर अशी फ्रेश जावंक ना, आतां जातली ती. पयलीं म्हणपाक लागली चिकन बीन मामा घेवन येतलो न्हय, तें क्लीन बीन करतली, धुतली बीन.
आणि त्याच्या उपरांत मागीर न्हावपाक वयतली, नाल्यार मागीर सगळे चिकनाचो बीन वास पडटा न्हय. आणि गरमी इतली जाताना भयंकर सामकी, तर मामाचोच वेट करता आमी. म्हटल्यार मामा बीन नाही प्लॅन करतात ॲक्च्युली संडेच्या संडे त्यांचं कितें तरी प्लॅनिंग आसतातूच. सो लास्ट टायम सुद्दां नाही चिकन करून दी म्हटलेलें मामान, बट पॉसिबल जावंक ना. मम्मी फार्मान वयता न्हय ताका लागून, आणि ह्या फावट जालें पॉसिबल. आणि आतां पळोवया केन्ना घेवन येता तो. ऑलरेडी 9 जाय दिली. सो दुसरो मामा घेवन येतलो, आणि सकाळी म्हाजो मामा जो आसा न्हय तो चिकन व्हरपाक येतलो. अशा तरेन आसा, सगळे मामा मामात आसात जे चिकन एन्जॉय करतले फाल्यां. तर चला मागीर फुडलो हे दाखयता तुमकां. म्हटल्यार पळोवया आतां येयल्या उपरांत फुडलो बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो. सो जालें कट करून, पूण आजून मामा येवंक ना चिकन घेवन. पळोवया आतां केन्ना येता तो. आणि हे भाजून घेवया त्या म्हणसर, कितें त्या म्हणसर तो येतलो न्हू, त्या म्हणसर आमी भाजूंक स्टार्ट करया. पळयात हांगसर मम्मीन कट करून घेतले सगळे, कांदो टमाट मागीर आले लसूण ऑलरेडी हे केल्ले तिनी. आणि आतां तिनी कांदो टमाट बीन सगळे बरे कट करून घेतले. आतां हे आमी नाही भाजपाक बी स्टार्ट करतली. अजून कातूंक ना आमी, कातून मागीर घेतली मामा बीन येयलो काय. सो सगळ्यान पयलीं हे जे आसा न्हय ते भाजपाक आतां स्टार्ट करतली. तू फार्मांतली बंद जाली का पयलीं कितें करतली? किचन क्लीन करतली. खबर आसा न्हू म्हाका, किचन बाथरूम. तेकाच लागून तुमकां म्हटलेलें मातसो असो पसारो आसा म्हणून. हांव एक्चुली क्लीन करता अशें ना करिना म्हणून. पळय हांगसर मम्मीन भाजपाक स्टार्ट केलें. कांदो टमाट तितलें मातशें बरें पडटलें न्हय. मिरसांग बीन मागीर ती सकाळी रेडी करतली. बेगिना उठतली ती, 4 सुमार उठतली. एक्चुली नाही मामांक सांगलेली तिने नगे फार्मान वयता म्हणून, तरी बट तांकां मम्मीच्या हातचें खावपाचें आसा, टेस्ट करपाचें. सो मामा खाता न्हय, मामांक टेस्ट खबर आसा. जात्रे कडेन बीन येयलो न्हय एकदा, मामांक खबर आसा चिकन बरें करता मम्मी म्हणून. सो ताका लागून करून दी म्हणपा लागलो तो. तांकांय बीन टेस्ट करिनी, म्हणजे जेन्ना केन्ना जाय पडटलें न्हय तेन्ना ते मम्मीक ऑर्डर दिवं शकता. भायर दिवच्या परस हिका ऑर्डर दिल्ली बरी न्हय. असं कशें चल्लां फार्मान तुजें सद्या? हात बीन पळय कशें जाले? बेस्ट चल्लें. मजा येता? फ्रेंड्सा बरोबर आसता न्हू थंय तूं? कितलीं जाणां आहात तुमी? 6 जाणां? 5 जाणां आहात. 5 जाणां आसतात थंय. तिणी बरी फ्रेंड्सां केल्या, वर्साची फ्रेंड्सां ती न्हय गे. हात बीन अशें पळयात कशें जाले वतान. सावळेक आसता तरी बसोन आसतली, म्हणजे बसोन काम करप. थंय ट्युरिस्ट खूब येता न्हू. खूब गर्दी आसता मम्मीच्या फार्मान वयता ते. आणि ते फार्म आमकां फकत 15 मिनटान पावता आमी थंय. आमच्याच गांवान आसा ते. आणि फाटल्या दिसांनी गिफ्टूय दिला तांकां. बरें एक फिल्टर दिला तांकां फार्मानसून. मागीर केन्नाय दाखयता तुमकां. ओके हो पळयात कांदो बरो चिरला मम्मीन आदळ्याचेर बारीक सामको. आदोळी बरी लागता. नी वाडल्या ती आमी. टमाट आसा हांगसर. हे जाल्या उपरांत टमाट घालतली. ओली कोथंबीर कट करूंक ना मम्मी? काड सोमती. ओली आतां घालता तूं फ्राय करतना? कितें घालतली? खडे मसाले थोडे. तर हे पळयात दाखयता तुमकां खडे मसाले आमच्या सबस्क्रायबरांनी दिल्ले. हे पळयात ते हांगसर मम्मी आतां यूज करतली थोडेशे फ्राय करतना कांदो बी. हे पळयात ते पॅकेट दाखयल्ले न्हय तुमच्या बरोबर शेअर केल्ले हांवें. सो हय आसा भितर. मिरीम गे आसा. दिवं? 4 पुरो न्हू? दवरता. सो गायज चला हे मातशें हे करून घेता आणि मागीर चिकन हाडलें काय ते क्लीन करून हे करून घेता. सो हांगसर आतां हांव न्हय चिकन मॅरिनेट करपाक दवरतलें.
सो आलें लसूण पेस्ट लायता पयली. सो मातशें ल्हान दवरलें ना का बरें पडटा. आनी लिंबू घालता, टेस्टूय बरें येता मागीर. हय ती कट कर. तुमकां बॅकग्रावंडाक मातसो आवाज येतलो कारण मम्मी कातपाक बसल्या. सो हे मातशें मिक्स करता. अजून मीठ लावंक ना, मीठ लायतलें आतां. पयलीं म्हटल्यार मातशी पेस्ट लावया. सो हांगसर आतां मीठ घालता. गरम मसालो, आमचो घरगुती गरम मसालो. तेज्या उपरांत हळद घालता. आता हे बरें मिक्स करून घेता आणि लास्टाक लिंबू लावन दवरता. आता घालता लिंबू. सो हे आता बरें मिक्स करता. सो चिकन आमचें बरें मिक्स जाल्लें आसा. आतां हे मातशें वगत आमी अशीच दवरतली बरें मॅरिनेट जावपाक आनी तेज्या उपरांत मागीर उकडपाक दवरतली. कितल्याची आसतली मम्मी? 30 रुपयाची बी. केदी मोठी चुडी आसा पळयात, ओली कोथंबीर आनी फ्रेश आसा. आनी सायड बाय सायड हे आसा, खूब आसा सामकी पळयात. ओली कोथंबीर चड हाडून दवरली न्हय का पिड्ड्यार जाता न्हय गे. आनी फ्रिजान आमचे ऑलरेडी आसा, पूण मामान हाडले आतां. मामाक आमी सांगलेलें चड सामान तूं दिवं नाका, आमचेंच आमी घालता म्हणून. कांदो टमाट बीन आमचेच घातला आमी. सो व्हडलेशें कांय ना न्हय तेका लागून. मागीर नेक्स्ट टायम जेन्ना तुमी ऑर्डर दितले तेन्ना मागीर पळोवया म्हटला. सो अशें जाय. आतां ही कट करपाक जाय. बरी मोठी चुडी आसा पळयात. चला ही आतां मम्मी कट करून दितली. त्या अनुसार कांदो टमाटो चालू आसा शिजप. आनी हे दवरला, चिकन दवरला. पयले जाल्यार म्हणटले असली काम वडयता, बेगिना बेगिना कर म्हणटले असले. पळोवंक ना तिने म्हाका डान्स करताना. आनी हांवें मोबायल असो लायला न्हू, पडलो जाल्यार न्हू जालें मागीर. दी सोय दी. सो जालें आमचें हें. सोय घालता आमी आतां. म्हटल्यार भाजता आमी आतां, भाजता. ही पॅच सोय आनी थोडेशे कातल्यो. चला सगळी घालली न्हू ऑयल मगे. सो सब डालने का. लागली का हिंदी लागली, तिका फामान वचून हिंदी लागली. अच्छेच ते कितें भाजने का खंय. हिंदीचे पुस्तक लागले कितें तुका थंय फामान. पण हिंदी माता तरी कितें सगळी हिंदी उलयतात थंय. मम्मी वयता मामान थंय जाल्यार तेजे कामगार आसता न्हय, ते हिंदी उलयता. आनी मम्मी म्हजी हिंदी उलयता. एक एक शब्द मागीर हिंदीचो येता तिजो. घराकडेन उलयना. आनी कितें घालून दिता तुमी? ना न्हू मसाला घालून दिना. घातली इल्ली पुरो काणी घाल पुरो येतो पण इल्ली घालून. सो गायज हांगसर न्हय हे सोय बीन भाजून जाल्ली आसा. आतां आमी मसालो हळद बीन घालता. घे पुरो मागीर उरला तें चिकन पळया. 5 चमचे जालें. तेंका खंय झणझणीत जाय सामकें, तिखसण जाय खंय. हें मिक्स करून घेता. आनी नाल्ल जे आसा न्हय ते ताजे आसा सामके, सुके ना ते. हांगसर आतां हांव न्हय चिकन उकडपाक घालता. सगळ्यान पयलीं इल्लेशें तूप घालता. आतां घालता चिकन. तर इल्लेशें न्हय उदक घालता.
सो हे बरं आता मिक्स करून घेता. सो जस्ट नाव नाही चिकन उकडत घातला आणि सोय टोटली भाजून जाल्ली आसा. सो आता नाही ती प्रॉपर थंड करपाक जाय आणि डायरेक्ट सकाळी नाही वाटून घेवपाक जाय. म्हटल्यार वाटून म्हटल्यार मिरसांग बीन आमी रेडी करून सकाळीच घेतली, वाटप बीन सकाळी रेडी करतली. आता फक्त सोय बीन भाजून दवरल्या आणि त्याच्या उपरांत चिकन जे आसा नाही ते उकडून घेतला. बाकी त्याचा फुडलो प्रोसेस जितलो बी आसा चिकनाचो तो सकाळी करतली. कारण एक तर मम्मीकूय टायम ना सकाळी आणि ऑलरेडी मामान सांगला अशें अशें रातचें तुमी करून दवरा आणि सकाळी मागीर वाटप बीन जें कितें आसा तें मागीर सकाळी करा म्हणून. आणि तेज्या भायर तेंकाय बीन तितलो टायम ना कारण एक मामा वयतलो काजीनी खंय काजू लागीं करपाक, दुसरो मामा म्हाजो मामा जो आसा न्हय तो परवरसून येतलो हांगसर आणि ते वचपाचें आसा खंय फार्मान फाल्यां. सगळे जे आसात न्हय मामा बीन ते फार्मान वयता खंय. आय थिंक सो 33 वचपाचें आहा दिसता ते साळ आमकां लागीं आसा न्हय, साळान म्हणटा ते 33 फार्म लागीं आसा आणि दुसरें एक फार्म आसा तेंय बीन आमकां लागीं आसा. दोन टायम न्हय 10 10:30 जायत येयली आणि चडान चड आमच्या किचनाचें काम जायत येयलें आणि बाकीचें जें काम आसा न्हय तें आतां मम्मी करून घेतली. मम्मी म्हणपाक लागली तूं आतां न्हावपाक चल, मागीर न्हाता धुता सगळें करता, मागीर जेवता म्हणसर भरपूर टायम जाता आमकां तेका लागून. आणि आतां मातशें हें करपाक जाय, पुसून बीन घेवपाक जाय सगळी कडेन. आमी रातचे न्हय पुसतातूच कारण आमकां पुसल्या शिवाय न्हीद पडना एक तर आणि तेका लागून सगळी कडेन दिसाचे पुसता ती पुसता, रातचे बीन पुसता. तर हो व्हिडिओ न्हय डायरेक्ट सकाळी हांव कंटिन्यू करता. सो डायरेक्ट तुमकां सकाळी मेळटा. गायज गुड मॉर्निंग. तर तुमी हांगसर टायम पळोवंक शकता. आमची गुड मॉर्निंग जाल्ली आसा. सो सगळ्यांक तुमकां गुड मॉर्निंग. तर सकाळची न्हय 5 जाल्ली आसा. इतल्या बेगिना चडशें हांव केन्ना उठत ना पूण आयज बेगिना म्हाजी सकाळ जाल्ली आसा आणि इतली जबरदस्त न्हीद येता ना भरपूर सामकी. सो तरी पूण हांव लेट उठला. मम्मी भरपूर बेगिना उठले आणि मम्मी आतां मिरसांग बीन वांटून घेतली आणि भायर न्हय तुमकां काळोख बी दाखयता. भरपूर काळोख आसा सामको. हॅरी हो हॅरी हो न्हय मम्मी बरोबरूच उठला. मम्मी उठटा न्हय तेन्ना उठटा आनी येवन भायर बसता पळयात आनी भायर काळोख पळयात. जबरदस्त काळोख आहा सामको हो पळयात. तर मम्मीची सकाळी सकाळी गडबड. शीत करपाक घेतले तिने. हांगसर शीत करप चालू आसा तिचें आनी सायड बाय सायड मिरसांग वाडटा. दोन कडेन शीत केलाय पळयात आमकां आनी माजरांक. माजरांचे सेपरेट आसता, आमचे सेपरेट आसता. सो चंगबीन वांटून घेतली आनी आतां चिकनान ॲड करता. आणि चिकनाक आमच्या कलर बरो येयला पळयात आणि वास बी सुटला सामको सकाळी सकाळी चिकनाचो. आणि आता उदक घालतली थोडेशें. शीत सांगला तुका मामान कर म्हणून. सो तांकां शीत करप सुद्दां हांगसर चालू आसा व्हरपाक. आमकां लागून मम्मी ऑलरेडी करून घेतले आमकां आनी माजरांक लागून. आतां हे जे आसा न्हय ते तांकां व्हरपाक लागून आसा. हे पळयात आमचें चिकन. मम्मीन हांगसर घातलो मॅगी क्यूब. कांदो टमाट चड घातला मम्मीन, सोय कमी घातला. ही पळयात टेस्टी दिसता सामकें. टायम न्हय 10 जाल्ली आसा आनी आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. वदरच्यान व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना. दाखयलें बीन तुमकां की मम्मी चिकन बीन करता म्हणून. आनी तेच्या मागीर न्हय मम्मीक मातशी हेल्प केली आनी सुशेगाद सामकें न्हिदोवन दिलें कारण न्हिदेक हांव सामकें म्हाका न्हीद येताली सामकी. सो मम्मीक म्हटलें हांव आतां न्हिदता म्हणून. आनी आतां जाल्ली आसा 10. सो आजून मामा येवंक ना. जस्ट नाव न्हय मामाक हांवें कॉल केल्लो की केन्ना येता काय म्हणून कारण टिफीन बीन पॅक करूंक जाय, डबो भरूंक जाय ना. सो मामा म्हणपाक लागलो मातसो प्लॅनिंग चेंज जाल्लो आसा. बेगिना वचपाचें आसलें तें आतां लेट वयतलें खंय. एक फ्रेंड येवपाचो आसा तेका लागून.
सो 10:30-11 म्हणसर येता म्हणपा लागलो. हांवें म्हटलें बरें, कारण जसो मामा येतलो त्या हिसपान म्हाका ते भरपाक जाय न्ही सगळे टिफीन, आनी गरम आसतना भरूं शकना ताका लागून. आनी रेडी केलें, एक आसा शीताचो आनी एक आसा चिकनाचो. शीत बरें थंड बीन करून पॅक केलें. आतां चिकन मातशें थंड जावपाक दवरला फॅना कडेन, कारण गरम गरम पॅक करूं शकना न्हय, पिड्ड्यार जावं शकता, गरमीचे दीस न्हू ताका लागून. सो अशे तरेन 2 डबे रेडी करून दवरले. आतां पिशवेन ते पॅक करून घेताले.